म्हाका कितें खबर तांकां कळटा पत्रकारांक कळटा कोणाक कळटा तें हांवें सद्या एक थारायलां फिके कालात म्हणजे कांयच उलोवप ना तोंड बंद दवरप सांगून सांगून मुगो वाज जालो थकलो हांव सारको पुरो जालें म्हाका सांगून सांगून लोकशाय काय पिसाय हेंच म्हाका कळना मागीर लग्नाचें कितें करुया दोत्तू अप्पा कोणाच्या लग्नाचें तशें न्ही दोत्तू अप्पा एकाच दिसा 2-2 3-3 लग्न आसा पळयात ते रामनाथी पळय आसा न्हू हय. त्या लग्नाक मुगो हांव वतां आं, ओके बरें. हरशीं म्हणून म्हाका मुगो दिपक ढवळीकराक मेळपाक जाय आशिल्लो म्हणटकूच दोनूय कामां जातलीं तूं वाळपय वच मुगो हरशीं म्हणून तुमकां आतां सरकारान वेगवेगळ्यो सुविधा दिल्या बशी केल्या मुगो बायलां खातीर तुमकां वेगळ्यो वच त्या बशीन स्पेशल हय बरें तें बरेंच त्या खातीर सुदीन ढवळीकराक आनी सरकाराक परबी फावता कितें ती दगदग आतां बायलां आनी चेडवां खातीर स्पेशल बसी करून सुशेग जाला अरे वा 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 म्हणटकूच ह्यो बशी सुरू केल्ल्यान तुजी सगळी दगदग सोंपली दिसता तशें न्हू दोत्तू अप्पा बरें तें बरेंच न्हू इतलीं वर्सां बायलां खातीर हें दिवया तें दिवया म्हणून चर्चा जाताली पूण आतां बाकीच्याय बसींनी बायलां खातीर राखीव सुवात्यो दवरल्यात बरें तें बरेंच न्हू पूण आतां हरशीं तुका त्रास आनी दगदग जायना तर ना पूण केन्ना केन्नाय जाता दोत्तू अप्पा कसले गो ते बाये पयरूच दोत्तू अप्पा एक प्रोफेसर म्हाज्या कुशीक येवन बसीन बसली आनी इतल्यान तिका मोबायलाचेर एक फोन आयलो तिणें पळय मोबायलाचेर उलोवंक सुरू केलें बडबड आनी ती बी इंग्लिशींतल्यान म्हाका कांयच कळना शी अख्खी वाट तिजी ती बडबड आनी झाक आयकून म्हाजी तकली दोत्तू अप्पा सामकी कणकणपाक लागली आगो मग तुवें एक आयडिया करपाची मुगो कसली आयडिया दोत्तू अप्पा आनी कितें म्हणून करूं पणजेच्यान वास्को पावता म्हणसर तिणें तिजी ती झाक आनी तिजी ती बडबड इंग्लिशींतल्यान सामकी तकलेन म्हाजी सामकी कणकणून कितें जावंक लागली सारकी दोत्तू अप्पा आतां ही एक आयडिया आहे तूं जर दुसऱ्याक विचारशी तुज्या कुशीक कोण बशीक बसून कोण उलयताली पळय जावं दादलो जावं बायल ताका जर तूं विचारशी कित्याक त्या व्हडल्यान मोबायलाचेर उलयता काय म्हणून तो जावं ती आसा तुका सरळ विचारतले हांव तुज्या घरा कडेन आयलां हांव हांगा बशीन बसलां म्हणटलें मागीर करप कितें आगो सिंपल उपाय कसलो तुजे कडेन मोबायल आसता मुगो तो मोबायल काडपाचो रावपाचो कोणाक तरी आनी उलयत रावपाचें व्हडल्यान उलोवपाचें तो कुशीक बसून उलयता न्हू तूंय व्हडल्यान उलय दत्तो अप्पा हांव पावलें हांव वास्को पावलें हय कितें करता मरे पयलीं वनितागेर वता हय मागीर राजेंद्रागेर वता लिना आनी प्रणुती आहा तांकां घेवन येता फुडें संकल्पा म्हणकार आसा जाल्यार पळयता थंय वचून नुस्तें मेळटा जाल्यार आनी देवळान जर लायन आसत रे सुरेन मडकयकाराक धरून लायन मातशी कमी करूंक लायता आनी कसो तरी भितर सरता हें मुगो तूं सगळो वेळ उलयत राव बडबड चालू दवर कुशीचोच मनीस न्हय बशींतले सगळे लोक आपले मोबायल बंद करतले वा दोत्तू अप्पा तुजी तकली सामकी फी ना हें मात वखद बरें आसा आतां हांव अशेंच करतां मनशान मुगो तकली वापरपाक जाय तकली नॉलेज इज पावर वेन अप्लायड कळ्ळें तुका म्हणटकूच कितें आसा जेन्ना जेन्ना तूं आपली अक्कल वापरतलें तूं बऱ्याक पावतलें आतां मुगो हांव मातसो मागीर वचून बसतां इंटरनेटाचेर म्हाका काम आसा कोणूय ये जाल्यार वयर धाडूं नाका बरें दोत्तू अप्पा पूण तो दामोदर घाणेकार बी आयलो जाल्यार हें आनी तुजें विचारप गो दामोदर घाणेकार केदो मनीस गो कोंकणी खातीर कितलो वावुरता गो तो ताका धाड वयर म्हणजे बाकीचे धड न्ही तर आसूं तुजे फुडें आनी उलोवन अर्थ ना आनी तो नाका नाका म्हाका कळ्ळें तो म्हणजे आगोस्तीन मुगो तो आयज जाल्यार ताका हांगा बसय वयर म्हणटा तो कसोच धाडूं नाका बरें तर दोत्तू अप्पा हांव हांगा टी व्ही पळयत बसतां हालीं ती विधानसभाय सोंपल्या आनी टी व्ही पळोवपाकूय मजा येना कसले दशेचे प्रोग्रामूच ना टीव्हीचेर हय गो बाय तुजें बरोबर एक कोंकणी चॅनल ना एक कोंकणी सिरियल म्हणटा ती ना फक्त कितें तें मराठी आनी हिंदी हा आसूं पळय पिराय वाडत आसा तशी अमृत्याक नाका जाल्ली पदां जाय बाबा हांव नको पिरायतलें तें बरें गो तूं बस पळयत टी व्ही हां
तुझको मेरा प्यार पुकारे आजारी कसलो आजो खंयचो पणजो कितें जाला गो स्वप्नात खंयचो आजो आनी पणजो आयलो हांव दोंगरार ना दोंगरार कितें करूंक दोंगरार काण्णां दोंगरार काडूंक ना काय लांकडां हाडूंक गो काय ते दोंगर उरल्या ते काबार करता कापून तू अप्पा थंय पॅन्ट घालूंक ना आगो स्वप्नान बी आसा काय कितें गो आगो साबुद्दीर यो मातशें साबुद्दीर यो हा पॅन्ट तू अप्पा पॅन्ट तुजी पॅन्ट हें सारकें ना कितें गो आगो सारकें बुद्दीर यो गो साबुद्दीर यो गो दोंगर राव गो ते पोले बिलेचे तांबडे कशे जाले गो पिता मारिल्ल्या भशेन हा कोकम आंबे साठां हा असले कितें खाले की पिता म्हणटा ती येवपाची पिताम न्हू ती दोतू अप्पा मागीर कसली पिरेमाची हा प्रेम गितांनी रंगलेले काय कितें गो तो टीव्ही पळयतना तूं शी 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 कितें आडायला म्हणून तुमी कोण जाणा गो बाय वन हॅज टू अपडेट हिमसेल्फ ऑर हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एज कळ्ळें मगो उलोवपाची माणसुकी ना रे बाबा ही लक्षणां बरोबर दिसना म्हाका शी 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 गरमी जाता चल इल्लें म्हाका सरबत हाड हाडटा दोतू अप्पा हॅलो हा अरे तुम्ही मरे तुम्ही नेगेटिव्ह मनीस रे बाबा अरे कोलवाळे बनपण जावपाची आसा मरे जावनी मार तिका हा मागीर पयलींच नायरो कित्याक नानाकार कित्याक अरे कोण वणत फोडून चोर भायर पळटले ते आतांच तुका हुस्को कित्याक तुम्ही मरे नेगेटिव्ह चिंतात रे बाबा ते वाद आयलो म्हाका कारणा शिवाय हुस्को करनाका कळ्ळें मरे कितें हाडला मते आनी खावपाक हाडला दोतू अप्पा शिरो दोतू अप्पा सध्या गोंयचो राजकारभार कसो चलता आता कसलो कारभार दिल्ली विचारता काय गल्लींतलो विचारता कांयच कळना आनी हांव गो कोण उलोवपी कारभाराचेर दोतू अप्पा तोंड मातशें पुसात खाता आसतना सगळे तोंडाक मिशांक पोल्याक खाडकेक लागला तुमच्या अमृत्या तुज्या मुगो प्रस्नाक हांवें उत्तर दिलां पूण तुका मुगो तें कळूंक ना मनशाची मुगो तकली फीन जाय मनीस हुशार आसपाक जाय तेन्नाच कळटलें म्हणून हांव म्हणटा म्हाका आतां मुगो वीट आयला आय वॉन्ट सिवियर रेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ माय लायफ रिमोट प्लेस इज हॉन्टिंग मी कळ्ळें मुगो एक पयसुली मुगो सुवात म्हाजी वाट पळयता म्हाका रावल्या तुमी बेटे गल्ल्या भशेन उलयतात आनी जगा पासून पयस वचपाची भाशा उलयतात शी थुमेकार पूण दोतू अप्पा म्हज्या प्रश्नाची जाप अजून म्हाका मेळूंक ना तें मातशें तोंड पुसात पळोवया तुका मुगो सगळेंच फोडून सांगचें पडटा लायटी पेटनात तुमच्यो अगो राजकारभार कसो चलता काय तूं म्हाका विचारतालें खातना हें तोंडाक सारता काय ना तुमकां तें कळना हांवें हें खातना मुगो मुद्दाम लायिल्लें ह्या आतांचे पळय सगळे लोक आसात खायत आसतात पूण आपणें खावना कशें दाखयतात पूण थोड्यांचे तें तोंडाक उरता कळ्ळें मुगो आनी मध मारलो की ना ते दाखयत भोंवतात आपणें खालां म्हणून आनी मागीर लोक मुगो तांकां जाग्यार उडयतात म्हणजे तुमच्या मतान सगळेच जाण खातात तर आगो तुज्या मुखार कितें उलोवचें पळय तेंच म्हाका कळना आगो कांय लोक हुशार असतात धंगण नाशिल्ले पळय लोक असतात न्हू ते मुगो खातात मुगो आनी अशें येवन फुडल्यान उबे रावतात पुशिना आनी कांय ना पूण जे हुशार असतात पळय ते भरपूर खातात वेवस्थीत आवतात तोंड धुयतात हात धुयतात आनी सारके आपूण कांय ना कशें रावतात खावन 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 मुगो तान लागली माय तापला आतां कैल्यांनी उदक घेवन यो पळय चल गरमी जावंक लागल्या रे बाबा पेपर वाचपाचें ना काय ना एक बरी कोंकणी पदां यायच न्ही आयकूंक येना एक तरी कोंकणी पद अशोक भोसल्याचें आसा कसलें काय तें
हळूच मोगा येवचें तुवें विंगीत म्हाका धरचें हळूच मोगा येवचें तुवें विंगीत म्हाका धरचें कुटुऱ्यांनी खेळचें तुवें भिरण कशें रंगचें कुटुऱ्यांनी खेळचें तुवें भिरण कशें रंगचें भिरण कशें रंगचें भिरण कशें रंगचें. कितें जालें गो? आनी जेन्ना प्रणय बरो न्ही म्हणून दुसऱ्याक सांगपी विचारवंतूच आपूण तांबडो जावन रंगान रंगता तेन्ना कितें दत्तू अप्पा सांगात. आगो ही पिता म्हणून गो बाये पिता म्हणून आगो भिरण कशें जावन हांव तांबडो जावना तुजी हांवें केल्ली फकाणां ती तुका मो कळिना अमृत्या प्रेम म्हणजे मो अमृत कशें प्रत्येक मनशाच्या जिणेंत मो प्रेम आसूंकूच जाय मोग आसूंकूच जाय प्रेमाची ऊब उश्णता केन्नाय ओलसाण कळ्ळें मगो हें गरजेचें इट्स फॉल्टी इट्स टॉनिक ऑफ लायफ यू नो. दत्तू अप्पा आत्तां म्हाका कळ्ळें तुमी पळय हांसता तो हांसो म्हाका वळखीचोसो दिसता. कोणा भशेन हांसता काय तुमी? आगो अमृत्या रोखडेंच कळपाक जाय खरें म्हणजे तुका हो मो बांदोडेचो हातो निर्मळ हांसपी म्हजो परम मित्र मगो दीपक ढवळीकार ताका पळय गो केन्नाय हांसत आसता कितेंय सांग ताका सदांच प्रफुल्लीत टवटवीत बाकीच्याक पळय कपळार आटयो आगो संवसार कसोय चलतलोच गो कित्याक म्हूण आटयो घालून होवंक जाय खुशाल राव म्हणून. दत्तू अप्पा तुमी कितें सांगूंक सोदतात तें आतां म्हाका कळ्ळें. भिण्णाचें आगळ तोंडाक लावन भोंवनाकात आनी तोंडाची रंगल्ली पितांमूय पुसात. अमृतें आतां हुशार जालें ही कसली ताकद. कसली? अगो पाडगोंकाराची कविता म्हजी न्हू मंगेश पाडगोंकाराची अगं प्रेम म्हणजे प्रेम असतं आणि आमचं तुमचं सगळ्यांचं सेम असतं ही मंगेश पाडगोंकारान म्हणलेली कविता कळ्ळें मगो. कवी जॉन म्हणटा. कोण? जॉन आगियार? ना गो बाई महान कवी जॉन किट्स. A thing of beauty is joy forever. Forever.